Up next, we have St. Francis Xavier Parish Youth from Shikali. We, the parishioners of St. Francis Xavier Church, Chikalim, are here before you to bring you even more cheer. More than 2000 years ago, Christ's birth was a miracle everyone eagerly waited for. Right from the simplest of shepherds to the mightiest of kings. In today's day and age, let us strive to be miracles, big or small, in each other's lives. God so loved the world that he sent his only Son down. Jesus Christ. Jesus Christ loves us
beyond measure, and He only is the sole reason for this Advent season. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह। Mama Mary is a beacon of light in all Christians' lives. She went through a lot of struggles and tribulations beginning from Christ's birth. Let us also be beacons of light in each other's lives, especially our own, learning to handle issues and challenges that come our way, just like Mama Mary did. Did you know that your baby
That was the St. Francis Xavier Parish Youth from Shikali. Under the group leadership of Father Balmax Pereira, following were their participants: Stephanie Lucas, Stalin Lucas, Anlia Carvalho, Nathaniel Nunes, Nicole Nunes, Mercy Fernandez, Atish Vaz, Janice Fernandez, Crispino Faria, Agnello Pereira, Elrica Rodriguez, Felicidad Gomes, and Neola Pereira. खुणा पेटलोल्यो वाती मोगाच्यानो पेटलोल्यो वाती आपल्या उजवाडान काळोख नोपयत कोत्ता. तशेंच जेजूच्या जल्मान कालोकी आनी निराशिल्ल्या संवसारांत आशाची किन्नां फांकतात. जेजूचो जल्म ल्हान व्हडल्यांक गरीब ग्रेस्तांक सगल्यांक बरी खबर घेवन येता. आमच्या कुटुंबांत जेजूच्या जल्मांतल्यान नवसोन्नी हाडूंक जेजू कृपा फावो कोत्ता. जेजूच्या पोदवेदार नांवान आख्खो संवसार कोविड-19 एपिडेंत झुजता आनी ताकाच लागून आमी ही मागण्याचे रितीक विशय घेतला. तुमकां एक सोरवोंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी, जो काळा आदी बापान मनशा कुळाक बासायलोलो सोरवोंडार. तोच बाप आमकां फावो कोत्ता. सगळीं आमी आतां खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी गीत गावुया. G8, पेज नंबर 100. Sonia, Sonia,
खुणा फुलां. फुलां वेगळ्या रंगाची, आकाराची आनी सुगंधाची आसतात. हे आपले सोबितायेंतल्यान सृश्टीची फुलां देवाक आर्गां दितात. मनीस जावन आसा देवाच्या मोगाची आनी चड अपुरबायेची रचना. हे वेळार थोडी दिनवासणेची मागणी देवाक अर्पुया. मोगाळा जेजू, तूं आमचो सोर्वंडार. आख्खो संवसार कोविड-19 महामारींत कोश्टवता. तरी आसतना तूं तुजें आसणें आमकां ल्हान ल्हान गोडितांतल्यान अणभवूंक दिता. देखून तुका आर्गां. गायन करुया E12. आमच्या जिविताच्या देण्यान तुवें आमकां फावो केल्याय. तूंच तें राखताय आनी सांबाळटाय. आमच्या कुटुंबाची तूं निगा घेताय. देखून तुका आर्गां. सृश्टी जावन आसा तुजेंच आमकां दान. हो भलायकी दितलो वारो, उदक, जेवण खाण, झाडां पेडां, सुकणीं जनवरां आनी आमकां शांतीन जिवोवपाक सैम फावो केला. देखून तुका आर्गां.
बाबा भयणीनो, जेजूच्या जल्मान स्वर्ग आनी संवसार किरीत भाशेन सोर्गीचे देवदूत आनी सोर्गीचे सोल दोलबार अनुदान देवाची तुस्त करतात. एके भाशेन मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इस्तांक संवसारी हे म्हणून ते गीत गायतात. आमी ह्या सर्वणाच्या जल्मा खातीर देवाक आर्गां आनी दिनवास दितना ह्या वेळार आमी किरीत भाशेन थोडो वेळ उगी रावया. आमची बाबा भयणां जी आपल्या घरांत आसात ती किरीत भाशेन ह्या वेळार आपल्या टीव्हीचेर जावं आपल्या मोबायलाचेर जेजूच्या जल्माचो धाकटोसो व्हिडिओ ह्या वेळार पळयतल्या. The story of Christmas is a story of love. It was light and angels that gave guidance to those blessed to be a part of those transcendent events. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. One of the most beautiful symbols of the birth of Jesus Christ into this world is light. The appearance of the long-promised Messiah brought light to a darkened world. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Mary and Joseph brought the baby Jesus to the temple, Simeon knew through the power of the Holy Ghost that this was indeed the Christ, the Son of the Most High. Let this be a time of remembrance, of gratitude, and a time of forgiveness. Let it be a time to ponder the atonement of Jesus Christ and its meaning for each of us personally. We, like the wise man of old, should seek the Christ and lay before him the most precious of gifts, a broken heart and a contrite spirit. The wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessings of his heaven. No ear may hear his coming, but in the world of sin, where meek souls will receive him still, the dear Christ enters in. The Savior gave freely to all, and his gifts were of value beyond measure. Throughout his ministry, he blessed the sick, restored sight to the blind, made the deaf to hear, and the halt and the lame to walk. He gave cleanliness to the unclean. He restored breath to the lifeless. He gave hope to the despairing, and bestowed light in the darkness. Because he came, we know how to reach out to those in trouble or distress, wherever they may be. Because he came and paid for our sins, we have the opportunity to gain eternal life. The spirit of Christmas is the spirit of love and of generosity and of goodness.
May His precious Spirit be with us, and may He ever be the center of our celebrations. With the pure love of Christ, let us walk in His footsteps as we approach the season celebrating His birth. As we do so, let us remember that He still lives and continues to be the light of the world. इमानुएल मुणगे आमच्या सांगाताक देव. बाबा भयणीनो, देवाचें आसने आमच्या सांगाताक दोर घोडयेक आसा. जेजूच्या जल्मा वरवीं बापान आमकां मनीसकुळाक मोगाचें दान दिलें. जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं जेजून आमकां मोगाचें दान दिलें आनी आमकां ह्याच प्रितीमोगाच्या कोरण्याचे गोवाय जावंक आमकां दोर एकल्याक पाठयले. जेजूच्या जल्मा वरवीं निर्शेल्ल्या संवसाराक बरवशाचें किर्ण फांकलें. आमी बाळका जेजूच्या जल्माची परबी ह्या दिसांनी भोव करून आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत, सोयऱ्यांक, इश्टांक, शेजाऱ्यांक आनी हेरांक दितेल्या. आमी न्हूच फकत परबी दिवंक, पूण कशे भाशेन आमी जेजूचे गोवाय दुसऱ्या सवे जावंक शकतात ताचेर ह्या वेळार आमी थोडो वेळ उगी रावन नियाळ करुया. आमची नातलां ह्या वर्साक ओर्ता बरीच समोरूंक आमी वावरुया. आमच्या ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायते पावटी आमी एकामेका सोशिली पयस पयस रावता. आमच्या कुटुंबांनी जायत्या जाणांनी कोश्ट दोग सुचल्यात. आमचे मदें दुस्मानकाय आसा ती जायते पावटी बाबा भयणो घडयेक कमी जाल्या ओदीक वाडल्या. आमचे मदें भावपण ओदीक वाडलां. कुटुंबीक जिवीत कितें तें आमी समजल्या. आमी एकामेका सवे ओदीक हुस्क्या बरीच जाल्या. तर हे समोरुमणींत आमी वांटो घेतना ह्या वेळार आतां थोडीशी आमची मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमचो जबाब गावून जातलो. पाप साहेबान फ्रांसिसान हालींच फ्राटेली तुटी मातल्या खाल आपली एक शीट उजवाडाक हाडल्या. तातूंत तो आमकां सगल्यांक भावपणान आनी समाजीक इश्टागोतीन जिवंक उलो करता. ह्या चिठीच्या आदारान आमची कांय मागणी बापा मुखार घालुया. चिठीच्या पयल्या आवेसोरान पाप साहेब आमच्या देशान लोकशाही, मेकलेपण, नीत, समाजीक एकवट हाडूंक आनी आपस्वार्थीपण, गरीबसाण, ओस्तोऱ्यांचेर अत्याचार आदी नोपयत करूंक आमकां उलो करता. तर आमी नितीच्यो आनी एकवटाचो समाज बांदूंक बापाचो आदार मागुया. दुसरो आवेसोर आमकां बरो समारीकार जावंक आपयता. कोविड-19 हे पिडे समयार आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेर भलायकी खात्यान वावुरतेल्यांनी मोगान सेवा दिल्या. तर तांणी आमकां अदीक नेटान सेवा दिवंक बापाचो आदार मागुया.
तिसऱ्या आनी चवथ्या आवेसरान आमकां परदेशां आनी दुसऱ्या राज्यांतल्या भाव भयणां सवें दयाल जावंक आपयता. आमी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक मोगान लेखूंक गरजेवंतां सवें दयाल्यो कोरण्यो करूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागीयाय मागीयाय. पांचव्या आवेसरान राजकारण म्हत्वाच्या अजय बापसाहेब सांगता. आमच्या राजकारी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपण पोरजेच्या बरेपणाचें चिंतूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागीयाय मागीयाय. आवेसोर 6वो आनी 7वो आमकां संवाद, इश्टागतीचे नातें आनी शांतीचे खबर सांगता. आमच्या देशांत, राज्यांत, गांवांत आनी कुटुंबांत शांती आनी इश्टागतीचे नातें अखंड जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागीयाय मागीयाय. शेवटाचो 8वो आवेसूर धर्म आनी भावपणा विशीं जागृताय दिता. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आनी दुसऱ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान समाजांत भावपण आनी शांती हाडूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागीयाय मागीयाय. आमच्या काळजान आनी दुसरी मागणी आसलेली ह्या वेळार भावार्थान बापा मुखार घालुया. थोडोच वेळ ओगेपणान रावया. बापा, ही सगळी मागणी आमी तुजो आदार तांकां सगल्यांक मागता. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागीयाय मागीयाय. सगळी आमची मागणी एक करून जेसून शिकवलेले मागणे सगळी आमी बरोबर सांगतात म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. शेवटाचे मागणे आमकां एक सोडवंडा जल्मला तो क्रिस्त सोमी. जेजूच्या जल्मांत बापाची सोडवणीची येवजण फुडें वेता. आज आमी सोमया जेजूचे बरे खबरेचे गवाय जावया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतली उतरां आमची करुया. सर्वेस्पराचो आत्मो मोचेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीन वरोस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला.
ह्या जेजूच्या पावलांनी चलूंक ताचे गोवाय आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जावंक आमी वावरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Is everything ready? Do you have the presents all wrapped? The menu all planned and the food purchased? Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, and on this Christmas Eve, I hope you can find some time to take a deep breath and to be quiet and to reflect a bit on the great mystery we are celebrating. God became a tiny baby, so weak, so vulnerable. Here's something that St. Hilary of Poitiers, who lived about 17 centuries ago, wrote about this. How can we make a fitting recompense to God for stooping down to us so graciously? The one only begotten God, born of God in a way that cannot be described, is enclosed in the shape of a tiny human embryo in the womb of the Virgin and grows in size. He who upholds the universe, in whom and through whom everything came into existence, is brought forth according to the law of human birth. He, at whose voice the angels and archangels tremble, and the heavens, the earth, and all the elements of the world melt, is heard in the cries of a baby. He, who is invisible and incomprehensible, who cannot be judged by the reckonings of sight, sense, and touch, lies wrapped in a cradle. God, through whom humanity came into being, was under no compulsion to become human himself. However, it was necessary for humanity that he should be made flesh and dwell among us. We have been raised up because he has stooped down to us. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सवें आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, क्रिस्त येण्याच्या काळीन
आमची ओतमीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा दबाज्यान आमी सुम्या जेजूच्या जल्म दिसाची परब समोरमता. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आयचो सेवा धर्माचो विशय आमकां हेंच उगडाबें करता. एक सोडवणदार जल्मला. सोडवणेचें कार्य स्विकारून मनशा कुळाक सेवेत जेजू आयतो जालो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचे वेंगेन एकठांय. जेजूच्या कार्य वळखून ताच्या वावरान सहभागेली जावंक देवाचे कुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आनी हीच सोडवून एका दिसा आमी जोडूंक आमकां आनी आख्ख्या चिखलेच्या गांवांत दर एक समुदायाच्या कुटुंबान जेजूचो जोल कुशालकायेचो आनी शांतीचो जावं. तशेंच आमच्या फिगोर्जेच्या पादविगार बॉलमॅक्स पेरेरा आनी पादकूर पिटर फेर्नांडीस आमचे सोबे खूब हुस्को दाखयला. आत्मीक वाटेन आमी भावार्थान वाडच्याक ते बारी वावुरल्यात तो तांकांय आनी आमच्या गांवांत वावुरतल्या पालोटायन ह्या भावांक आयच्या कुशालकायेच्या दिसा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन करपा मागुया. एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी. पूण ह्या सोमयाक घेवंक जायते फावटी आमची तयारी सारकी जावंक ना. हो सोमी आमचे सगळें परतून परतून येता आसतना जायते फावटी आमी फावो ते परी आमचे काळजाचें आनी आमच्या घोराबेचें दार ताका उगडूंक ना. असलें सगळें आमच्या चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार बरें सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. जेजूचो जल्म आतां आमी गणगणान परगटुया आनीक देवाची मोहिमा करून सगळीं खुशालकायेन आंज बोडव्या बराबर हें गीत करुया. Amen.
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजोडान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसारान उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मारयेचो ओसोक बाळूक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार्थाच्या सांगाता सोपून उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या सोमयार संतोशांत आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानाचे दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें झूम, ताच्या खानायली काटी, ताचेर जुलूम करतली बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां हीं सोगलीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो बसूंक केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओळखतले हीं नांवां अजापवंत बुद्दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या योगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताची शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवनासनार बसून आपलें रात चलयतलो. आतां थांव नितेकाळीन नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सोगलें करतलो. देवाचे उतोरे आमचो जबाब दावन दी. आज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. सगळीं म्हणुया, आज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात. शेकानशेक पृथ्वीवर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारण ताचें. जबाब, आज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेचो खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सोगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोव मान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भेन दवरचें? आमचो जबाब, आज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताजी राजवट. स्वर्ग सोगलो आनंद भोगून उतलासून आख्खो संवसार. खूब भरला दर्या सागर
आयकून दी ताचो घणघण. जबाब: आज आमकां जल्मून सोडवणदार सोमी जेजू. कोणा सोयत पिकली जमीन भुरकोटीन आनंद भरीत, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत, म्हणसुबी पृथ्वीची पोरजांची कोरच्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता. जबाब: आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. बागयोत पावलून तिताक बरयलोले चिटीवेले वाचप. सगल्या मनशांक सोदवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवोसो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सर्व तोरेचो खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो कोडण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पर्जा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें: उद्गार. जेजू बापाचे उतर तूं, ताच्या मोगाची गोवोसना. जेजू काळोखांत उजवाड तूं, आमकां बापाची दावोत घे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Vem asu लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून
जुझे गालिल्यांतल्या नाजारेत नोंगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोंगरान गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस्त आसलोली मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खानावळीन स्वात नासली देखून ताका फाळयांनी गुट लावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सुरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवतणी परजळ्ळें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे परजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोंगरान तुमकां एक सोडवंडार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणां. फाळयांनी गुटलायलोलो आनी खावणेन न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना उचितूच देवदूता बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. एक सोडवंडार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी. भाव भयणीनो, आयज सगळीं आमी आनंदान खुशालकायेन हो दीस मनोवपाक जेन्ना हाजीर जाल्या. म्हणजे थोडे जाणांक येवपाक मेळूंक ना. थोडीं जाणां आपल्या घरा लागीं रावून जावं टीव्हीचेर आपल्या मोबायलाचेर आयज ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेतात. मोदयांनीचें मीस आनी मोदयांनीच्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना होच संतोश, हो सोडवंडार आमचे पासत आयला, हो संतोश भोगूंक आमी आवंडेता आनी तो अणभवूंक आमी आवंडेता आसतना भाव भयणीनो, आयज जी आमचे भोंवतणी जी परिस्थिती जाल्ली आसा ती पळयत जाल्यार आनी ती नियाळीत जाल्यार जेजू जेन्ना जल्मलो जायतीं वर्सां आदीं, शेकड्या आदीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन जल्मलो तेन्नाय असलोच काळोख कसो संवसाराचेर आयिल्लो हें आमच्यान समजून घेवंक जाता. वो त्याहून पयलीं पासून जेन्ना पातोक भितर सरलें संवसारान आनीक मनशाक देवान आपल्या वैकुंठांतलो भायर घातलो, कित्याक मनीस आपूण देवा सारको जावंक सोदतालो आनी ह्या पातकान पडलो आनी ह्या पातकान तांचो संबंद देवा कडलो तोडलो आनी जेन्ना तांकां भायर घातलीं तेन्ना देवान भासायल्लें, हांव सोडवंडार पाठयतलो. एका मनशा वरवीं पातोक भितर सरलें ह्या संवसारान जाल्यार आनीक एक मनशा वरवीं सोडवण भितर सरतली. आनी ही भासावणी सोडवंडाराची पातोक भितर सरलें तेन्ना तावन सुरू जाल्ली. इस्रायल पोरजां जेन्ना देवान घडून हाडली अब्रामा वरवीं तेन्ना हे इस्रायल पोरजेक बांदून हाडूंक, एक पोरजा कशी तयार करूंक, आपलो सोडवंडार हाडूंक देवान जाय तो भार घेतलो. जावं आपल्या प्रवाद्यांक धाडून, जावं आपले वडील धाडून आपणा नांवान हें एक कूळ जातून हो सोडवंडार भितर सरून येतलो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक सोडयतलो, ती आख्खी तयारी देवान केली. हाचें पयलें वाचप भाव भयणीनो आमी आयकलां
तें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक सुरू जाता जेन्ना पालेस्तीन म्हणजे ही आख्खी इस्रायल पोरजा जी देवान बांदून हाडलोली ती एक पोरजा जी आसली ताचे कुडके जावपाक लागलोले. म्हणजे 12 कुळां आसलोलीं ह्या इस्रायल पोरजेक, ताची 2 ओद्दां जालीं, 2 कुडके. एके वाटेन 10 कुळां जाल्यार दुसरे वाटेन 2 कुळां. ह्या आख्ख्या पालेस्तिनाची एक जालें इस्रायल, म्हणजे तातूंत 10 कुळां आसलीं, 10 ट्रायब्स. आनी दुसरे वाटेन 2 कुळां, तें जालें जुदा. आनी ह्या 2 कुळां मदें वा ह्या 2 राष्ट्रां मदें एकाच राष्ट्राचे जे 2 भाग जाल्ले तातूंत तांचे मदें जे संबंद आसले ते तुटले. एकामेकाचेर तीं वायट करूंक लागलीं. म्हणटूच दोनूय वाटेन आख्खें इस्रायल एके भाशेन काळोखान पडलें. दूख जाली, रोडणें आयलें. आनी जायत्यांचो प्रश्न जालो त्या वेळार, कितें जातलें आमचें? कशे भाशेन देवान आमकां बांदून हाडलें आनी आमी हे भाशेन फुटून फुटून वेता. आमकां एके वाटेन सगळें बरेंपण जाय, ह्या आख्ख्या संवसाराचेर राज चलोवंक जाय, वा आमचें हें कूड सदांच देवाचे पदवेन भरलेलें जावपाक जाय, पूण आमीच फुटून वेता. आनी हें चिंतून जायतीं बरीं जीं मनशां आसलीं तांकां दूख भोगतालें. आनी असल्या वेळार इजायास प्रवादी हें भाकीत घेवन तांचे मुखार येता. जल्मला आमकां एक तारूक, आमकां एक सोडवणदार जल्मला. आनी हो सोडवणदार आमकां ही सोडवण घेवन येता. तर हें भाकीत न्हूच फकत एका बेस्त्या सोडवणदाराचें, बेस्तो पातकांतलोच सोडवंक येतलो तसलो सोडवणदार न्हय, पूण जें राष्ट्र फुटून गेलां तें बांदून हाडटलो. जे संबंद तुटल्यात ते परतून नव्यान बांदून हाडटलो. जें समजना तातूंत कितें करपाचें, कशे भाशेन मुखार वचपाचें हाचे विशीं बुद्ध दितलो. अजापवंत बुद्ध दिनार हें उतरां ताका. हो जो अजापवंत बुद्ध दिनार येता तो बेस्तो मनीस न्हय, कित्याक मनशाच्यान आमकां बुद्ध दिवंक जायना. मनीस आमकां बुद्ध दीत ती जायते पावटी घडये निसणटोनाक पावपाक शकता, केन्ना फटोवपाक शकता, केन्ना ती एक जैत मेळोवपी जावपाक शकना. पूण देवाची बुद्ध जी आसा ती सदांच आमकां एका बऱ्या शेवटाक पावयता, जैतिवंत करता. आनी ह्या पासत ताचें नांव पदवेदार देव. अजापवंत बुद्ध दिनार, पदवेदार देव. हो पदवेदार देव जो येता तो फकत त्याच वेळार न्हय, म्हणजे जेन्ना हें इस्रायल राष्ट्र फुटलेलें, 2 भाग जाल्ले, फकत तांकांच एकठांय करूंक न्हय, तांकांच पातकांतलीं सोडोवंक न्हय, पूण सगळ्या युगान युगां जीं येवपाचीं आसात, फुडलीं पिळगा जी येवपाची आसा तांकांय सगळ्यांक एक करता. त्या पासत ताचें नांव फुडल्या युगांचो बाप. ह्या संवसारान जेन्ना आमची आशा मुखार सरता, जशें दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, आमी आमचेंच चिंत्ता तेन्ना सगळो दुस्फोट जाता, शांती पिड्ड्यार जाता. कित्याक एक एकलो आपूण व्हडलो म्हूण समजता, एक एकलो आपणाची आशा घेवन फकत आपणाक फायदो पडटा ते भाशेन जी येता. जशें आतां आमी ह्या दिसांनी पळयता, थोडे जाण उद्योगपती फकत आपणाचोच फायदो पळोवन जायत्यो वस्तू मुखार व्हरतात, जायते प्रकल्प मुखार व्हरतात. आनी असल्या वेळार जायत्यांच्या काळजान एके वाटेन भिरांत येयल्या, थोड्यांच्या काळजान राग शिजला, थोड्यांक कितें करचें कांयच समजना, थोडीं साणून पडल्यात. जाल्यार असल्या वेळार हो शांतीचो कुंवर, प्रिन्स ऑफ पीस, शांती जेन्ना जाय तेन्ना हो पळय हो सोडवणदार हांव तुमकां पाठयतां. तर भाव भयणीनो, हो सोडवणदार जो आयला तो आमकां एक बाळूक कसो जल्मला हें आमकां इजायास प्रवादी ह्या पयल्या वाचपान उगडास करता. ही भासावणी देवान केल्ली, तें आमचें राज तो चलयतलो, नव्यान आमकां बांदून हाडटलो आनी सर्वकाळी नितीकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. म्हणटच जें कितें देणें आमकां देवान दिल्लें आसा
तें देव स्थापून हाडटा आनी आमचे पासत हें देणें देवान स्थापून हाडलां. जावं आमची जमीन, जावं आमचीं घरां, जावं आमची गिरेस्तकाय, जावं आमचे गूण, जावं आमचो घोराबो, आमचे पासत देवान ते स्थापून दिल्यात. पूण खंय तरी आमच्या चुकीक लागून वो आनीक कोणाच्या चुकीक लागून तें फिसकुटून वेता. जाल्यार असल्या वेळार नीत आनी प्रमाणीकपण भोव गरजेची. ही सोडवण आमी जोडटले हांव जाल्यार तर होच सोडवणदार ही नीत आनी हें प्रमाणीकपण आमकां दिवंक, ह्या प्रमाणीकपणान नव्यान आमकां स्थापून हाडूंक, नव्यान बांदून हाडूंक आनीक आमकां सांबाळूंक येता. तर इसायास प्रवाद्यान जें कितें आमकां बाकीत करून दवरलां भाव भयणीनो तें खरें जालें. आमी आनीक वाट पळोवपाची गरज ना. भाग्योन पावलू तिताक चीट बरोवन केरीत भाशेन सांगता की हो देव आमचे मदें आयलो. सोमी जेजू क्रिस्त तो देवाची दुळोबाय ताची सवें दिसती पडली. जायत्यांनी ती अणभवली, जायत्यांनी पळयली. आमी मिसाची सुरवात जावचे आदीं मागण्याची रीत जी केल्या तातूंत पळयलां हो सोडवणदार जो आयलो तो सगल्यांक बरी करता. जे कोण बरे नात तांकां भलायकी दिता, कुड्डे आसात तांकां नवी दिशा दिता, दिश्ट दिता. जे पांगडे असले, थोंटे असले तांकां चलूशे करता. जांकां कोड फुटलेलें, जांची कात पिड्ड्यार जाल्ली, जांकां दुयेंस जाल्लें तांकां पेकोवणी दिता, इलाज दिता. आनी हें सगळें करता ती देवाची दुळोबाय. तर देवाची दुळोबाय जरी तर आमकां दिसती पडटा जाल्यार ही कोणा पासत. आयच्या संदर्भान आनी आयचे परिस्थितीन आमकां सगल्यांक ही सोडवणीची गरज आसा, ह्या सोडवणदाराची गरज आसा. आनी जरी तर आजून पासून आमी चिंतता कोण येतलो, केन्ना येतलो, खंय तावन येतलो, कोण आमकां सोडयतलो, असले प्रश्न जरी तर आमच्या मनार आजून पासून जरी तर पेज घालून आसात जाल्यार हो पळय तो आयलो. आनी हें आयज आमी समरमता. हो पळय सोडवणदार आयलो, सोमी जेजू क्रिस्त तो. आनी हाचे विशीं आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान आयकूंक मेळ्ळां. कशे भाशेन दाविदाच्या घराण्यांतल्यान हो सोडवणदार येतलो म्हणून देवान भासायिल्लें. इस्रायेलान जे राजा उपरांत आयले ते जायते मागीर दाविदाच्या कुळांतले न्हय आसले आनी ह्या पासत हें राज फुटत गेल्लें. म्हणटूच हें राज आनी कोणाच्या हातान पडलेलें जांकां देवाचो मोग ना, हो जे यावे देवाक आपलो देव म्हूण मानिना, सगळें मिस्तुराद जाल्लें आनी ह्या पासत हो लोक रावतालो. आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता पयलेंच आमचे मुखार दवरलां एक राजकीय वातावरण. कसलें राज तें आसलें, पॉलिटिकली कितें आसलें तेन्ना. हो सेजार आगुस्त जाच्या हातान पदवी आसली रोमाचो, ताणें आख्ख्या संवसाराची लोकघणटी करपाक लायली, मेजपाक लायलो, सेन्सस केलो. आनी हो सेन्सस जेन्ना करताले, ही लोकघणटी करताले तेन्ना जोण एकल्यान आपल्या गांवघरा आसूंक जाय आसलें. आतांच्या संदर्भान आमी म्हणटले हांव जंय तुजें वोटींग आसा थंयसर तुवें वचपाक जाय, थंयसर तुजें मेजप जातलें, थंयसर तुजो सेन्सस जातलो. जंय तुजें रेशन कार्ड आसा थंयसर तुवें वचपाक जाय. हेच भाशेन दावीद, हेच भाशेन जुजे जो दाविदाच्या कुळांतलो तो ह्या दाविदाच्या शारान वेता, बेतलेहेम, बेल्या शारान. जरूय तो नाजारेतान रावता, गालिल्यांतल्या नाजारेतान रावता, तो जुदाच्या बेतलेहेमान वेता. म्हणटूच ही दोन राष्ट्रां जी जाल्ली, दोन कुडके जाल्ले, ते दोनूय परतून एक येता. आनी थंयसर वचून जेन्ना तो ही लोकघणटी करपाक आपलें नांव लावपाक दिल्लो, हो वेळ आयलो. सोडवणदार जल्मलो. आनी सोडवणदार जल्मलो ह्या साद्या गोट्यान, किरकोळ गोट्यान जल्मत आयलो. पूण जल्मता आसतना फकत थोड्या जाणांक न्हय, फकत जुदाच्या लोकांक न्हय, फकत इस्रायेलाच्या लोकांक न्हय, फकत जे कोण व्हड मनीस आसले तांकां न्हय, पूण ज्या कोणाक खबर पासून नासली की सोडवणदार येवपाचो आसा म्हूण तांचेय पासत, न्हयच फकत जे कोण पवित्र पुस्तकाची शिकवण करताले आनी जाणा आसले की बेल्या शारांत हो सोडवणदार जल्मपाचो आसा तांचेच पासत न्हय, पूण खबर नासलेल्या पासतूय देखून
हे आंज बोडवे पयले मेळ्ळे ते ह्या गवळ्यांक, जे गवळी आपलो हिंड राखूंक थंयसर आसले तेय ते जाग्या वेले न्हय. कित्याक थंयसर इस्रायेलान गवळी आपल्या शेळ्यांक घेवन एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार, दुसऱ्या तावन तिसऱ्या जाग्यार भोंवत आसतात. तर हे गवळी आपलो हिंड घेवन त्या वेळार थंयसर पावलेले, त्या वाठारान रावताले. आनी तांकां दिश्टी पडून, जांकां खरेपणी कसलेंच कनेक्शन ना थंयसर, कसलोच संबंद ना, तांकां दिश्टी पडून तांकां आंज बोडव्यान आपयले. एक व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां, देखून भिवू नाकात. कित्याक कोणूय आमकां असली एक खबर घेवन आयल्यार आमकां भिरांत दिसता रोखडी. आनी आयज आमकां असली जायती खबर मेळ्ळ्या संवसारांत. हे सृश्टींत आमकां आयज ही खबर मेळ्ळ्या. UKक आतां दुसरो वेरियंट आयलो, कोरोना व्हायरस, जाचे विशीं आख्खो संवसार हे आख्खें वर्सभर देवा लागीं मागोन आनी त्याच बरोबर सगळे जे कितें सोद करपाक जाय आसली तें सगळें करून वॅक्सीन जेन्ना आतां भायर सोदता, कोरोना व्हायरस आतां काबार जातलो अशें दिसलां, तेन्नाच आतां सेकंड वेरियंट आयलो. आतां परतून घडये वॅक्सीन सोदपाक पडटलें, परतून सोडवंडाराक उलो मारपाक पडटलो, परतून आमी दिमीर वचूंक पडटलें. आनी परतून आमचे मदलीं जायतीं जाणां घडये फुडल्या क्रिस्मसाक पावची ना. भिरांत कितलीं जाणां उत्तलीं काय आमी, कितल्या जाणांक आमकां तो सेकंड व्हायरस वा सेकंड वेरियंट जो आयला आतां तो खंय भुरग्यांक तरणाट्यांक लागता. पयलो आसा तो तरणाटीं आसा तांकां लागो नासलो, मातशे उंच एजीचे आसा तांकां लागतालो. आनी भोव करून जे कोण 60 वर्सां क्रॉस जाले तांकां रोखडो मारून उडयतालो. आतां आयलो तो दुसरो आयलो खंय, आतां तो तरणाट्यांक लागपाक लागला. म्हणटच भिरांत, कोण वाचतलो, कोण साल्वार जातलो, कितें करतले आमी ह्या परिस्थितीन जंय आमी आसा, जंय आयज आमची तरणाटीं आपलो फुडार राखपाक जेन्ना भायर सरतात तेन्ना हो फुडार आनी कसो राखून उरतलो. भिरांत सगल्याक. जाल्यार भाव भयणीनो, आयचो दीस भियोवपाचो दीस न्हय. असले घडये एक सेकंड वेरियंट आनी मागीर थर्ड फोर्थ आनी घडये जायते येवपाचे आसात. हाचे विशीं आमकां जायतें आयकूंक आयलां की आमी ह्या सृश्टी लागीं खेळ्ळ्या, आमी हे सृश्टीचें निसंटन केलां आनी निसंटन चलता तेन्ना आमी जायतीं जाणां तोंड बंद करून ओग्गी रावल्या, जाल्यार हें येवपाचेंच आसा, तें आडावपाक जायना. आनी हाचेय मुखार घडये आमी जरी तर कांयच करिना, आमचे सोडवणे पासत आमीच जरी तर वावरिना, असले आनीक जायते वेरियंट्स येतले. कोरोना व्हायरस वचून आनीक दुसरो व्हायरस घडये येतलो, वा आनीक कोण एक जंतू येतलो, खबरूच आसची ना. तर असल्या संदर्भांत कितें करपाचें? भिवन रावपाचें? जाल्यार आयचो दीस आमकां कितें भाशेन सांगता, ना, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां. आनी होच संतोश सगळे पुर्शेक भोगतलो. तर होच संतोश सगल्यांक भोगचे पासत हो दाविदाच्या नोंगरान जो सोडवंडार जल्मला तो आयज आमचे पासत जल्मला. एक सोडवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी जरी तर हो सोडवंडार खरेंच जल्मला आमचे पासत, आमच्या काळजान ताका आमी जल्म दिवया, आमच्या घोराब्यांत जल्म दिवया, आमचे सृश्टीन जल्म दिवया, आमच्या ह्या समाजान जल्म दिवया, आमचो पॉलिटिकल आख्खें पॉलिटिक्स जें आसा तातूंत ताका जल्म दिवया. तेन्ना ही सोडवण आमकां फावो जातली. आनी तेन्ना हो आख्खो संवसार एके भाशेन ही खुशालकाय, हो संतोश भोगूंक पावतलो. आनी आमी म्हणटले हांव, जॉय टू द वर्ल्ड, द सेवियर इज कम. जाल्यार भाव भयणीनो, ह्या सोडवंडाराक जो आमचे पासत आयला ताका आमच्या काळजांत, आमच्या घोराब्यांत, आमच्या समाजान जागो दिवंक आमी सगळीं जागृत जावया. सोडवंडार आमच्या सगळ्यां पासत आयला, पूण घडये सगल्यांनी आजून मानून घेवंक ना. आतां जी कोण आमी सोत मानता हो आमचो सोडवंडार म्हूण आमी आमच्या भावार्थाची आतां उच्चारणी करता. आमी सगळीं उबी रावया आनी ही भावार्थाची उच्चारणी आमी करता आसतना
तो मनीस जालो अशें आमी म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं दिमी मोडटली. आमचो गायनाचो जेलो जरी तो तुमचे लागीं आसा जाल्यार ही सोतमानतां एकाच देवाक सोतमानतां नायसियन क्रीड जी आसा ती आयज आमी करतली. एकाच देवाक सोतमानता सोरपदवीदार बाप तो स्वर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सोतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्याच स्वयंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गार तावन तो देंवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. सगळीं आमी दिमी घालुया ह्या वेळार. उबी रावुया. आनी आमचे पासत पोंच ग्लादा खाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्यांक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय सोमसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलोली सोबेक सत मानता पातकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उचारला आमच्या सोडवंडाराचो जोल्म आमी समोरुमला जाल्यार आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वावर ओळखून घेवन पुर्जेक सोडवणेचे वाटे वेल्यान चलोवंक व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पुर्जेचो कोस्ट भार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगल्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसण्यान अनुभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणेची वाट चलोवंक आनी देवाचे कशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया.
ह्या समाजांत कश्टवतल्या गरीब दुबल्यांक आनी एकसुऱ्या सवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी ताचे सेवेक आयती आसून तांच्या जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया. किरीत भाशेन आमच्या गांवांत भोव करून ह्या आमचे फिरगोजीन जायती आमची बाबा भयणां पिडेंत आसात. तांकां देवान आपल्या बरेपणान इलाज फावो करूंक आनी जी आमची बाबा भयणां आमचे वांगडा गेल्या ते वर्सा आसलेली ह्या वर्साक नात जी सोंपून गेल्यांक तांकां सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आज किरीत भाशेन आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरमता. ही परब समोरमतना जायत्या आमच्या बाबा भयणांनी आमकां जावं दुडवाचो जावं उत्मीक वाटेन आमकां आदार दिला. तांकां किरीत भाशेन देवान आपले बरे बरेकीन सांबाळूंक आनी जेजू उदीक आनी उदीक तांच्या कुटुंबाक बरेपण फावो केल्या प्रमाण तांचे खातीर आमी मागुया. किरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या वातावरणा खातीर आमी मागुया. आमी जाणा गोंय आमकां एक माणकुले देवान दिल्लें राज फावो केलां. ह्या गोंयांत आमची जायती बाबा भयणां आमची उदारगती खातीर वावुरतात, आमची श्रिश्टी सांबाळूंक वावुरतात. आमी तांकां एक्टिविस्ट म्हणटा. ह्या आमच्या बाबा भयणांक उदीक आनी उदीक धीर आलाशिरो मेळूंक आपले झुजतना तांणी जेजू तांचे सांगाताक आसा म्हूण समजूंक आनी केन्नाच निराशी जायना जावंक तांकां उदीक कुरपेन भरूंक तांकां उदीक बोड मेळूं म्हूण तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. आमच्या तरणाट्यां खातीर आमची तरणाटी आमचो फुडार अशें आमी म्हणटा. ही तरणाटी आपलो फुडार आज कितें जातलो तें चिंतून भायर सरल्यांत. जायती आमची तरणाटी घडीक निराशी जावंक, जायती आमची तरणाटी भियोन अशें कांपेरो येवन घडीक कोणशाक रावतले अशें आमकां दिसतात. पूण ना, व्हडा उमेदीन तीं भायर सरल्यांत हे झुजूंक तीं फुडाकार घेतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद करूंक आनी जेजू जल्मला तो तांकां उदीक आनी उदीक बोडवंत करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बाप्पा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती आमची सगली मागणी, तशेंच आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी दयेन आयकून घे. आनी सोडवणदार आमचे पासत जल्मला ताका घेवन सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Jivatha Shati
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचें मनशा सैम तुका एकवटलें. हो अजापून गूढ समारंभूक जी भेटवणी हे प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आमी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तीच पोरींचे वण जातूच ताणें हें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशा पासत तेव्हा रोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्सानी बरोबर जेवण मोडावरी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. एक सोडवंडार जल्मला तो सोमी जेजू क्रिस्त. देवाक आर्गां दिवया, दिनवास दिवया. हो सोडवंडार आमकां जल्मला, ह्या सोडवंडारान आमकां शिकयलां त्या मागण्यांतल्यान सगळीं आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगाळाचे सू बाबा भयणीनो चतूर आयदोची तुमी आसत त्याच जाग्यार बसून रावचें. जेन्ना पाद्री आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगाळाचे सू तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
शब्द मनीस जालो आनी देखली आमी ताची महिमा. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे खुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंडाराच्या जल्माच्या समारंभान आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेन आमकां वांटेली कर. ही आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. जेजू जल्मला आनी आमी सगळीं खुशाल. हांव खुशाल. तुमी खुशाल आहा? ना? तुमी खुशाल आहा? होय. सगल्यांक तुमकां जेजूच्या जल्माची परबी हांव दिता. हॅपी क्रिसमस टू वन एंड ऑल. विश यू द सेम म्हणल्यार जाता. आमचो पातकूर फादर पिटराच्या नांवान तशेंच आमचे पालोटी फादर्स आनी सगल्या आमच्या पालोटी फादर्सांच्या नांवान आयज आमचे बराबर आसा फादर एडवीन, ताच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक तुमच्या घोराब्यांक ही परबी आमी पाठयता. आनी हो सोडवंडार तुमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यांत आनी तुमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत खरेपणी जल्मून येवं म्हूण आमचो आवंडो. आतां मीस जाल्या उपरांत जे आमकां SOPs आसात ते पाळचे सगल्यांनी. आयज आमी एकामेकाक हात दिवन वेंग मारून किस दिवन आयज वीश करची ना. पयसूच रावन हात दाखोवन वीश केल्यार पुरो. पयसूच रावन हॅपी क्रिसमस म्हणल्यार पुरो. एकामेकाक एक बरीशी स्मायल. मास्क घातलेले कडेन स्मायल दिसची ना. तरी पूण मास्कांतल्यान भितर तावन पासून आमी सगल्यांनी बरेशे स्मायल एकामेकाक दिवन आमी ही वीश एकामेकाक पाठोवया. त्या भायर आयज जेन्ना आमकां हांगासर हे मिसाचे भेटेन येवपाक भाग मेळ्ळा, जायत्या जाणांक मेळूंक ना. जायतीं जाणां आयज हे मिसाचे भेटेन मोदयांनीचे राती हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक सोदतालीं. पूण तांच्या सगल्यांच्या नांवान आयज तुमी हांगासर आसात. देखून देवाक आर्गां दियात आनी खुशाल जायात. आनी ही खुशालकाय जी तुमकां आयज मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक पाठयात. फाल्यां म्हणल्यार आतां सकाळीं 3 मिसां जातलीं आमचे इगोर्जेन. पयलें मीस जातलें 7:30 वाजता कोंकणींतल्यान, दुसरें मीस जातलें 9 वाजता इंग्लिशींतल्यान आनी तिसरें मीस जातलें 10:30 वाजता कोंकणींतल्यान. ह्या तिनूय मिसांक नंबर सद्याक भरलेलो आसा. 10:30च्या मिसाक आनीक थोडोसो जागो उरलेलो आसा. जरी तर कोणाकूय येवपाक खुशी आसा जाल्यार सुमार आनीक 30 जाणांक येवपाक मेळटा. जरी तर कोणूय येवपाचो आसा जाल्यार सकाळ जावचे पयलीं मॅसेज आमकां पाठोवची आमच्या इगोर्जेच्या नंबराचेर. कित्याक सगळे SOPs आमी बरे भशेन पाळपाक जाय. आनी जशें आमी आयकलां आतां सेकंड वेरियंट ऑफ कोरोना व्हायरस उत्पन्न जाल्लो आसा, दिश्टी पडलेलो आसा. म्हणजे UK हांगासर लंडन हांगासर हो सेकंड वेरियंट आयिल्लो आसा. जायते जाणांक तो लागलाय. आमचेय जायते गोंयकार थंयसर आसात. तांकांय थोड्या जाणांक हो व्हायरस लागलेलो आसा. तांचे पासत मागुया. आनी आमकां सगल्यांक तो लागना जावपाक आमी फावो तितली काळजी सगल्यांनी घेवची. हांवें सांगपाची गरज ना तरी पूण सांगता, मास्क घालून भोंवपाक जाय. सोशल डिस्टन्सींग, फिजिकल डिस्टन्सींग एकामेका कडलें आमी सांबाळपाक जाय. तशेंच आमचे हात परतून परतून सॅनिटायज करपाक जाय. तर ह्यो सगल्यो वस्तू आमी बरे भाशेन पाळया. जंय क्रावडेड प्लेसीस आसा थंयसर आमी वेचेनूय. जाता ते भाशेन क्रावडांतली भायर रावया. आयज क्रिसमस पूण आयज पार्टी आसची ना. आनी जरी तर कोण लिपोन बीन वचपाचो आसा पार्टी करपाक जाल्यार कॅन्सील करची. कित्याक तुमच्या घरान एकल्यान घोराब्यान आमच्याच घोराब्यान आमी आयज समोरमणी करपाक जाता. घरा लागीं वचून डान्स करात जाय तितलो, म्युजीक वाजयात, डान्स करात, च्या पियात आनी बरो करून हो क्रिसमस मनयात. पूण कोणाकूच आमकां धोक्यान पडना जावपाक आमी कसलीच रिस्क घेवची न्हू ही विनंती करता. मुद्दम सांगता. आमी जाणात सगळीं तरी पूण मुद्दम सांगता
एक दीस व्हायरस आमकां हॉलिडे दिवचो ना. ह्या पासत सगल्यांनी आपापली काळजी घेवची. भायर सरता आसतनाय आतां आमी सगल्यांनी नेमान बरे भाशेन जे आमकां आमचे वॉलंटियर्स जे आसात ते सांगतात ते भाशेन पाळून सुसेगाद एक एकटो आमी भायर सरया आनी सुसेगाद घरा वचुया. आमचे दिनवास करीत भाशेन हो आयचो दीस बरे भाशेन मांडून हाडूंक सांबाळूंक आमकां आदार केल्ल्या पासत. भोव करून आमचो पातकूर फादर पिटर जायतो भार घेवन सगळी मांडावळ जाग्यार घालपाक तो वावुरला आनी ताका सांगात दिल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांनी. तर तांकां करीत भाशेन सगल्यो बारीकसाण्यो करूंक तांणी भार घेतला देखून तांचे आभार मानता आनी सगल्यांक शाबासकी दिता. हो गोठो धाकटोसो गोठो जो आमच्या आल्तारा मुखार केल्लो आसा देवसा वाड्यांतल्या भाव भयणांनी तयार केला. जरूय पॅन्डेमीक आसा तरी जाता ते भाशेन थोड्या जाणांनी येवन तो बरे भाशेन केला देखून तांकांय शाबासकी. नाकेडी वाड्यान आमचें नौकेत्र जें आसा वर्सावळीचें नौकेत्र तें नेटयलां आनी भायर आमचे पासत आमकां पळोवपाक बरे भाशेन घातला. तांकांय आमची शाबासकी आनी तांचे आभार आमी मानता. आमचो गोठो वर्सावळीचो हे फावटीक ह्या वर्साक जें कितें घडटा थंयसर त्या गोठ्यान भितर येयल्लें आसा. तुमी तो पळोवचो. आमच्या तरणाट्यांनी भार घेवन थोड्या दिसां भितर आनी थोड्या वेळा भितर तो तयार केला जाल्यार तातूंतल्यानूय जो संदेश आमकां मेळटा तो संदेश घेवया. भोव करून आमचीं रानां वनां सांबाळूंक जे प्रोजेक्ट जे भायर सरलेले आसात तांचेर जे आमची तरणाटीं आमकां नाका म्हणटा तेंय थंयसर तांणी डेपिक्ट केल्लें आसा. म्हणटच चड बरोवप करूंक ना, फकत धाकटोसो गोठो केल्लो आसा तोय पळोवन तुमी घरावेचे. गोठो आमचो धाकटो आसा म्हणटच पळोवंक लूट करची न्हू, सांगला तशें सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करचें, एक एकल्यान तो बरे भाशेन पळोवचो आनी सुसेगाद घरावेचें. आयज आमी खेरीत आशिर्वाद घेतल्या जेजूच्या जल्माचो. इल्लोसो वेळ ओगीच रावात आनी तुमकां जें कितें जाय तुमच्या घोराब्यांक कितें जाय तें मागात. हो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक फायद्याचो आनी आपुरबायेचो जावं दी. हे फावटीक आमचो क्रिसमसाक कार्यक्रम कांयच आसचो ना, पूण फकत एक दीस आमी खेरीत मांडून हाडलेलो आसा 26 म्हणजे फाल्यां सोनवारा दिसाक सांजेर हो खेरीत कार्यक्रम दवरला. जे आमचे लेस फॉर्च्युनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आसात आमच्या चिखलेच्या गांवांत आमचो गांव साफ करपाक आमचे गार्बेज कलेक्टर्स आसात, पंचायत वर्कर्स आसात, तांचे खेरीत आमी आभार मानता. तेय कोवीड वॉरियर्स आमचे पासत तांणी हो गांव साफ करपाक वावर केला आनी करीत आसा जाता ते भाशेन. जाल्यार तांचो बरो वावर आमी मानून घेता आनी ह्या पासत हो कार्यक्रम तांचे पासत दवरलेलो आसा. आयतारा दीस सगळे आमचे जे सिनियर सिटीजन्स आसात तांचे पासत खेरीत मीस दवरलेले आसा 8:30 वाजता. तर आमच्यान जाता ते भाशेन एकामेकाक आदार करुया आनी सगळीं तातूंत वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. ओगोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजडीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करून आनी सगुणाच्या उजवाडान तुमचीं काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोसभरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमचीं काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवें दिवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात.
देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज नातालां आनी वर्सांच्या वर्साक आमी इमाजीचो उमो घेवपाची आमकां संवय आसा. ह्या वर्साक आमी इमाजीचो उमो घेवचे ना, पयसूच रावन आमचो मान आमी जेजूक दिवया. La 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 la. शुभ रात्री बालो sol mola. La 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 la. शुभ रात्री बालो sol mola. Sutra
Parish Youth Ministry strives not only activities outside, but a change from within. हांव नेवऱ्यो करमला करता. म्हज्या घरांत जायते खाणा पिवना. म्हज्या आत्म्याचें जेवण फकत जेजू. बरो शिवता बरो दिसोंक जाय म्हाका. जिविताची नुसणी करूंक जाय. देवाक बरो दिसोंक जाय. Paint matta needs to look good. I need to look good from within. My crib and decoration have to look good. My heart needs to be a fitting, beautiful place for Jesus. Lighting up the church. I am the light. Everything about me has to be bright. See? You see this? I'm making a heart. I'm full of love. Cleaning my hands after a lot of work here. I went for confession. I am clean. I'm leveling the ground for the crib. I'm putting my life in order. I'm decorating the Christmas tree. I'm filling up my life with the values of Jesus. We are gathering friends for our Christmas program. I will be a witness to Jesus and his humility.